तर फल्लेस ना 4 दिवस मला गुरबिणी कपडा आज रात्री मेहंदी काढच्या मेहंदीवाला येतला सोंगत आम्ही मेहंदी काढता लायला आणि तो मग मेहंदी काढतो त्यामुळे मेहंदी काढला आमचं मी हालत वाईट झाला आणि पण अरे मॉम टू बी मॉम डॅड टू बी क्या होता तू मग सांग जेवचे की सांग तू काय त्याला हे रायकोल खा बाबा काय रायकोल खावायली मॉम अँड डॅड टू बी मॉम अँड डॅड व्हॉट्सअप गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि पुढे जाणं की गुड मॉर्निंग घंटे जेला 8:24 आता उठयला जस्ट मागीर एक मॉर्निंग एक क्लास आशिल्लो 9:20 ते कॅन्सल जाला 10:30 क्लास आसा तर म्हाका ते एक क्लासा खातीर वचका मागीर घर कडेन येवका मागीर वापस 2.5 घंटा क्लास आसा तर फुल आज हेक्टीक शेड्यूल फटाफट ब्रेकफास्ट रेडी करता आनी कसो गरमी जाला हांगा आणि कसं हांगा इतलें शॅक जाल्लो न्हय बाप रे आनी आज सिंपल करिया पळय रुलांव फंड करिया म्हाका विंगड काय टायम ना म्हळ्यार सिंपल आसल्यार वगी वगी फटाफट जाता तो पोळ बीळ काडचें म्हळ्यार मस्त टायम जाता रुलांव फंड घालता च्या करता एन्जॉय करिया ब्रेकफास्ट तर गायस हांगा आतां रुलांव का तरी पुरा फंड आनी पुरा रेडी केला आतां रुलांव घालता सर रुलांव रेडी व्हॉट्सअप गायज गुड मॉर्निंग हाय एक स्पेशल डे असं मागीर खातीर कित्याक की फाय मागीर गुरबिणी कापड आसता आणि ताजे खातीर आज दुखून पुरा प्रिपरेशन्स चालू आसा फाय पुरा म्हाका ड्रेसअप करचे खातीर म्हगेली पांचशी आसा ती ब्रायडल पुरा ह्या करता मेकअप करता हेअरस्टाईल करता कापड न्हेसयता ती फाय येतली म्हाका रेडी करचे खातीर आनी आज अशीची आवत जस्ट न्हावन उठवून मेळटानी पिवन म्हगेल जाला सो ब्रेकफास्ट करून अशी फ्रेश जावन बशिल्ली आनी हांगा म्हगेल नेल्स डिलिव्हर जाला हांव फर्स्ट टायम मागयला अमेझॉना दुखून म्हाका गोत ना कशी आसा म्हणून सो हांव लायताले ते आर्टिफिशियल नेल्स बिकॉज म्हाका पार्लरांनी वचूं जायना फॉर टू डू ऑल पेडिक्योर मेनिक्योर त्या पुरो हांव कसो करूं वचचें न्ही बिकॉज म्हाका चड वेळ बसूं जायना सिन्स आय वॉज ऑन बेड रेस्ट आनी ताजे खातीर हांव पुरा घर कडेन आपोवन केलेलें इवन आयब्रोज हें पुरा सकट करूंक हांव घर कडेन आपोवन काल पुरा कण जाल्लें आनी सो ह्या नेल्साचे फाय थोड्या वेळान या फिर आज जालो फाय लायतली मोस्टली फाय लायतली बिकॉज हे लायल्यार मागीर आपास जेवताना आनी पुरो प्रॉब्लेम जातले सो हांव लायकन फाय म्हगेल पांचशी येतली तिका सांगतली म्हाका हे लावन दी म्हणून आर्टिफिशियल नेल्स पळया कशी आसा हाजी क्वॉलिटी अशी आसता ताजें पॅकेजींग पळोवच्याच्यान दिसता असो अशी क्यूट पॅकेजींग आयला ते नेल्स गोल्डन टिप आसा ताका चंद आसा ओके अशी आसा अशी आयला ते नेल्स आनी ताजे स्टिकर बदल म्हळ्यार म्हाका गोत ना ते कशी अप्लाय करता ती आय एम गोइंग टू यूज इट फॉर द फर्स्ट टायम सो पळया कशी म्हणून फाय तिका निमगिता ती येतली मोस्टली शी विल नो हाव टू पुट इट सो फाय तिगलो टू हांव लायता आज रात्री मेहंदी काडच्या मेहंदीवाला येतलो सो रात्री हांव मेहंदी काडटली आनी अशी जी एक एक प्रिपरेशन्स चालू आसा आमगेले आनी काल संडे आशिल्ले काल गणेशान आनी म्हगेले नेबर्स म्हगेले फ्रेंड्स 2-3 फ्रेंड्स आनी नेबर्स पुरो जाणांना डान्स सेट केला परफॉर्मन्स दॅट इज ओन्ली फॉर मी बिकॉज आय विल नॉट बी एबल टू डान्स सो तांणी म्हगेले खातीर परफॉर्म करतली ती सो त्या एक सरप्राईज एलिमेंट आसा सो इट्स गोइंग टू बी फन गायज मजा येतले आय एम व्हेरी एक्सायटेड फॉर ऑल द अपकमिंग थिंग्स सो स्टे ट्यून्ड जस्ट आता घर कडेन आयलो आनी आतां अम्मान आतां फस्ट रांदप केला भायर कितलो गरम असो सद्या उपकार आशिल्ली हांगा चपाती आनी अम्मान हांगा कोलता सार उपकार केल्या तर आनी दाळी आसा आनी आमतू आमगेल्या उकड शीत तेवूय आसा टायम जाल्यार 15 मिनटात म्हाका जेवन वता भायर चमकलो घर कडेन आयलो मस्त गरम जाता म्हाका तोंड पळय कशें जाल्लो पळय फुल्ल इतलें गरम जाता आनी आमगेले हांगा उद्दाक गेल्ले पळय उद्दाना
तोगूचे टँक क्लीन करता आसा ती क्लीन केलेले आजी टेरसाचे क्लीन करता आसा ती 5 घंटा मागीर उदक येता आसा तर ताजे खातीर हांव वचना बालदेनी पुरो भोवन दवरला उदका खातीर म्हळ्यार थोडेफार मावशी आयली तिका काम करून चमकली आनी ताजी मागीर उदक गेलें लायक जालें आतां जेवया फटाफट रेडी जाल्लो आनी शुभदा ती गेला मालगा कडेन आसा तो फाल्यां आसना व्हड दिवस म्हळ्यार गुरबिणी कपडा आनी आमगे लायफाचे व्हड दिवस आसता फस्ट क्लास घेवन येता ताजे मागीर येवन म्हाका थोडें काम करचें आसा आनी थोडें पळोवंक आतां फाल्यां पुरो तयारी आसना तर ताजी पुरो हांव करच्या बाकी आसा आनी मागीर ड्रेस आनी बरो सोदूचे आसा म्हाका आतां खंय हें करूं वतना सो आतां रेडी जावन बसल्या आणि थोड्या वेळान मेहंदी वालो येतलो मेहंदी काडचे खातीर आणि आतां म्हगेले नेबर्स म्हगेले मम्मा आणि शिल्पा पुरो डान्स प्रॅक्टीस करूं आयल्या ती भाईच्या इव्हेंटा खातीर डान्स प्रॅक्टीस करतले सांगा आणि पुरो डान्स प्रॅक्टीस करता आसा ती मेरे ख्याल से ये म्यूजिक में अपन स्ट्रेट हो फिर से हाँ और एक बार है आता म्हगेली मम्मी पण जॉइन करतली हाँ तब तक हम थोड़ा अपन ऐसे तो अपन साइड में उल्टा उल्टा इधर इधर संगत हांगा मेहंदी काडटा लायला आणि तो म्हाका मेहंदी काडता आसा बसून जस्ट ते घरकड आयलो आनी आसना हांगा म्हाका आतां डिनर करचें आसा मस्त म्हाका कंट्रोल जायना आतां ताजे खातीर अम्माक सांगलें कसांग करचें सांगा ती आतां चपात लाटीत आसत म्हळ्यार चपाती आसत फटाफट चपाती आतां आमी भाजूया आनी फटाफट डिनर करता आतां जेवण जालें आनी हांव आतां शुभदाक मेळचें वता सो जस्ट ती गेला आतां घरकड पावता आसा लिफ्टार आसत हांव बळ्या कसांग करता आसता आतां तिका मेहंदी काडता पळय चेंज जाला गो राय गेला तुका मेहंदी कलर आनी तुका ड्रेसा कलर एकच सेम जाला पळय तर विंगड हातार चाल जाला बार चेंज जाला हो बाबा पाय हांगा होय हांगा बळा वैरी कसं अच्छा बाप गेला गणपती बाप्पा होय तुझी तू गेला जेन्ना स्टार्ट केला काढताना फर्स्ट फिगर त्यांची काढलेला हय वा मागीर सुपर जाला मेहंदी लावून जाल्ला हे पळय मेहंदी तर जाल्ला आणि तुम्ही हालत वाईट झाला थकली हांव आता बैसून लायक जाला सुपर जाला बेस्ट मस्त लायक जाला हांगा पळया कितें न्ही अरे वा मॉम टू बी डॅड टू बी क्या बात है तुगेला हांवें बरोवन घेतला हे पण हे बोट्टा वयरी पण अशी डेअरी मिल्क अशी टपकतास अशी खा दिसता चिके छी हांव डेअरी मिल्क पण किती दिसना होता आता तू मग सांग तू पुरो रात्रभर अशी बसतलो तू ना 2 hours मागीर धुतली मग जाल्लो इनफ अरे 2-3 hours 2 hours बस रात्रीभर मग न्हीद खंय असं मग न्हिदोच्या का मेळना आता मग सांग जेवचे कसन तू खावयतलो हे हांव कशी खावच्या हांव खावं का तुका तर आज तुगेल ड्युटी पुरा अरे आज यार डॅड टू बी ऑन ड्युटी अच्छा येस चलो आज ठीक है डॅड टू बी ऑन ड्युटी जायत आज आन खावेतालो बाबू के आणि बाबूल अम्मा के 2 in 1 दोघं एक पट्टी बरोचे एक आतां जेवण दिता आनी खावयता आनी तातूं व्हड कामच म्हाका कसन जेवण खावोची करता दोनी हातांत मेहंदी लायल्या आनी म्हाका खावोक आतां पयसून आणि कोण खावयतले तुझी खावो का जायत खा लायकोन खा येस ठीकच बाबा काय लायकोन खावई घे खा ठीकच लायकोन खा घे आनीक एक बाईट खा दोन्ही बाबा का खावया तुझी खावयतले दोन्ही बाबा होय आणि म्हाका कोण खावयतले तें सांगा तुझी वा यांची प्रॉब्लेम खावय ना हांवें केन्ना केन्ना खावयले तूं म्हाका कसली पटी खावय आता दोन्ही हात आसा आता खावई आता पॉसिबल ना मजा म्हाका केल्या चलो बजेटी तर मागीर हांगा आतां ट्रेनिंग चालू आसा एक व्हड बाबले अरे थोडी दिवस मागीर सान बाबले पेशन्स ना इतले फटाफट खावयता एक बाईट खावचे दिना अरे अरे बाईट तर कंप्लीट जाऊ का अशी केल्यार तर बाबू कशी खावयतलो हांव कसला खावं का तू खावो का ना केन केन तर तू खावयतलो अच्छा तर तू मागीर तुगे पेशन्स ना तो एक बाईट खावन हेकड धांवतलो तो ती वतना मागीर तू कसं करतलो एक वेळ फर्स्ट सांगू म्हाका एक्सपिरियन्स ना ते करता करता एक्सपिरियन्स हो म्हाका कसं मेगेल 10 चेडू जाल्ला ती अशी म्हणटस की मेगेल 10 जाल्ला 11 म्हणून आरामचेर खावोचे न्हू हा
खायला ऐकून आरामशीर आता एक बाईट दिली ना 1 सेकंड मध्ये विंगड देतो वही घे खा बोज घ्या केळा बोज खा का गा भारी चापतोय असं ट्रेनिंग घ्या वगी ट्रेनिंग हांव घेऊ का की ट्रेनिंग तू देऊ का त्या सांग दोघांक इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना अच्छा अशी कसं नाही पार्टनरशिप हे आता हाता मेहंदी पुरा वत्त मागीर सांगू नका दोनों का इक्वल पार्टनरशिप हा लायकन रात्री निद्दतलो आणि रायकन रात्री उठयतली हे पळय ना मागे आने तो दो बाकी तू पळय जाओ ठीक आहे चल लास्ट बाईट खतम कर झालं Done. होड बाब्बाला जेवण झालंय नव्हे आराम कर. कसं नाही कशी गावाची आहे अगुर होय मग तुम्ही दोघांनाच नव्हे दोन तुंगे एक हातान तू मग घास खाव्या येस ओके टीम वर्क जेवणारी पुरा चालली गेल्या मस्त टायर्ड झाला आय एम डन फॉर द डे आता मागे नुतानी दोघा आणि फालचे मस्त ओट दिवस एक्साइटेड मॉम अँड डॅड टू बी योय मॉम अँड डॅड टू बी पल्ले असणं पुरा सांजवळची क्लास आणि पुरा सकाळ देवाला कोण कोण रज असता तांगेर एक्झाम जाली करून तांकां रज अस करून हांव मॉर्निंग शिफ्ट केलो त्या पुरा क्लास घेवन पुरा जावन मागीर दनपार मागीर फ्री जाता थोडे मागीर अरेंजमेंट्स आनी पुरा करचे आसा फाल्यां आता तूं वच न्हय आरामशीर करी तुगे कसन गोळी आसा तू घे ठीक आसा कशी घेवचे आता हांव कसून करचें म्हाका कळ आता तेवे हांव दिवं का गडबड आता तेवे हांव दिवं का तुका तर? थोड्या वेळान करता असो अच्छा हे मागीर चिके अशी जरवून काढून सोडतल मागीर खातल आरामशीर ओके गाइस आता मी वीडियो हांगा एंड करता दी तुमको पूरा जना कि आमगे वीडियो पसंद आले प्लीज लाइक शेयर आणि सब्सक्राइब करात गाइस And don't forget to follow Konkani Couple. Bye guys. बाय गाइस After many days, months. चलो गुड नाइट बाय टेक केयर 3 जना उठो आज गुड नाइट Yes, first time. बाय गुड नाइट